हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर हांवें ह्या हातीचेर डेंगू बरयला आनी हांगा मलेरिया फॅक्टरी बरयला आनी मलेरिया फॅक्टरी ही ओके हांवें 10 दीस पयलीं हेचेर व्हिडियो केल्लो आनी जनजागृती केल्लेली आनी म्युन्सिपाल्टीक हेल्थ डिपार्टमेंटाक आनी कावन्सिलराक आनी मुरगांवच्या MLAक रिक्वेस्ट केल्लेली की हे जे आहा ही टाकी जी भरल्या उदकान वेस्ट वॉटर हे कितें आनी हो प्रोजेक्ट कितलींशीं वर्सां बंद आहा आनी ह्या असल्या प्रोजेक्ट्सां खातीर हे उदीक सांठवता कितें आनी दुयेंसां जाता आनी लोकल जे कावन्सिलर आमी जे निवडून हाडटात हांकां सांगून सवरून सुद्दां आमची भाशा कळना. आयज म्युन्सिपाल्टी सगळे कडेन दुर्लक्ष करपाक लागले आनी तुमी कित्याक बसले थंय तें आमकां खबर ना. आमकां जाल्यार दिसता तुमी पयशे करपाक बसले. आयज हे सगळें आमच्या लोकांनी सोंसपाचें. आमी आयज आहा बोगदा वॉर्ड नंबर 6 आनी आयज वॉर्ड नंबर 6चो कावन्सिलर कितें करता ह्यो आमी प्रश्न विचारता. आतां कावन्सिलर म्हणटा तूं कोण? हांव ह्या गोंयचो नागरीक शंकर पोळचे आमच्या गोंया खातीर. म्हाका सगळ्या आख्ख्या गोंयांत सगळे कडेन विचारपाक रायट आसा. आयज जेन्ना म्हाका एक सांग कोणाक जर मलेरिया आनी डेंगू जाला आनी तो जर हॉस्पिटलान आहा न्हू, अरे म्हाका एक सांग ते आवयक ते भुरग्या बरोबर रावचें पडलें मरे. म्हाका सांग ती आवय घरा कडेन काम करतली, बाकीच्या भुरग्यांक पळयतली, संवसार करतली, ते हॉस्पिटलांनी नासतली रे. आनी तुमी येता हेल्थाचे लोक येता आनी आमची पेरलां खाली करता. पयलीं हें खाली करा मरे. तुमकां जेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता तेन्ना तुमकां आमची भाशा कळना. कितें रे लोक प्रतिनिधी बीन तुमी बसल्यात न्हू, निवडून कित्याक हाडटात रे? आमच्या मड्यांचेर पयशे करपाक आनी मड्यांचेर खेळपाक हाडटा तुमकां. हांव आयज म्हाका सांग खंयच्या एका बोगदेकाराच्या ल्हान भुरग्याक डेंगू बिंगू जालो आनी कितेंय बरें वायट जावं नाका, पूण जालें जाल्यार कोण जबाबदार? हेच्या पयलीं डेंगू आनी मलेरियान कितले लोक मेले ते खबर आहा तुमकां? आनी आयज केसी वाडटात. कितें रे? आनी तुमकां हे सादें काम करपाक जायना. तुमी बसपाचें थंयसर लायकीचेच न्हू. कितें रे तुमकां कावन्सिलर म्हणून निवडून हाडल्या काय आनी कितें म्हणून निवडून हाडल्या रे? की हांव मागता मुरगांवच्या आमदारा कडेन येता की तुजे कडेन जर जाता जाल्यार टाकी खाली करून दी आनी त्या बोगदेकारांचो जीव वाचय. बेश्टे तांकां हॉस्पिटलान धाडूं नाका. टायम ना कोणा कडेन. आवय घरान काम करतली, बापूय कामाक वयतलो आनी भुरग्यांच्या फाटल्यान मागीर दुयेंसा फाटल्यान नाचा मागीर. कितें रे हांव आशा धरता हें जाता इतलें बेगीन क्लीन जातलें, नाजाल्यार मागीर हांव क्लीन करतलो. हांव पयलींच सांगता म्हाका पाशाच ना.